टॉप लिडरशीप इन द गव्हर्मेंट तशेंच टॉप लिडरशीप इन द पुलीस डिपार्टमेंट ताचो इन्वॉल्वमेंट आसतलो आनी ताजे शिवाय हे प्रॅक्टिकली पॉसिबल ना. ते व्हिडिओन ताणें एक्युजडान काय बीजेपीचे आमदार जो डेप्युटी स्पीकर आसा जोशुआक एक्यूज केला, ताणें SP क्रायमाक एक्यूज केला, ताणें थोडे एडिशनल SITचे ऑफिसर्स इन्वॉल्ड आसले म्हणून सांगला, आपल्याक एस्कॉर्ट केला म्हणून सांगला गोंयच्या भायर, एक टीम पयलीं गेल्ली म्हणून सांगला, एक मागीर गेल्या म्हणून सांगला, आपले जिवाक धोको आसा म्हणून सांगला. अशें जेन्ना म्हाका दिसता सबंद देशाच्या इतिहासान आनी गोंयच्या हिस्ट्रीन तरी डेफिनेटली पण सबंद देशाच्या इतिहासान सुद्दां म्हाका दिसता की अशी घटना केन्ना घडूंक ना आसतली की पुलीस क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडींच्यान पुलीस एस्कॉर्टान एक्युजडाक भायर काडला. आतां ताका भायर काडपा फाटल्यान कितें आसलें की ती जमनीचे जो वेव्हार चल्लेलो त्यो जमनी ताका भायर काडपाचे आमीश दिवन आनी कोणाच्या नांवार ट्रान्सफर करून घेवपाचें जशें एक्युजडान आपल्या व्हिडिओन सांगला तशें काय कोणाचें तरी बरें मोठे मनशाचें नांव भितरल्यान भायर येत म्हणून तो प्रयत्न ताका लिपोवपाचो वर ताचो एनकावंटर करपाचो आसलो आनी तो फुडें मागीर अंडर ट्रान्झीट तांच्या हातांच्यान सुटून पळो हे एंगल म्हाका दिसता फर्दर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशनूच करूंक शकता. पण आमी आतां DGPक जेन्ना मेळ्ळे आनी आमी तोय पॉयंट रेज केलो की एक पार्ट म्हणल्यार तुमचो मानूया पुलिसांचो, तुमी म्हणटा तशें की ताणें डायवर्ट करपाक एटेन्शन पुलिसांक सिनियर एक्यूज केल्या म्हणून, बट फॅक्ट रिमेन्स की तो मनीस क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडींच्यान पुलिसां बरोबर भायर सरला. नंबर 2 फॅक्ट इज ताणें जेन्ना क्रायम ब्रांच SP गुप्ता आनी तो सुरज हळणकर DYSP आनी बाकीच्यांची जेन्ना नांवां घेतल्या तेन्ना एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस हे ऑफिसर फाल्यां ताका इन्व्हेस्टिगेशन करपाचे पोझिशनान आसा काय कितें हो प्रश्न निर्माण जातलो. कित्याक कॅन दीस पुलीस ऑफिसर्स whom he has accused be the judges of their own cause? ते फाल्यां आपल्याचेरूच एलिगेशन आसलेले स्वता इन्व्हेस्टिगेट करतले. म्हणून आमची मागणी आसा की इमिजिएटली जे ऑफिसर तो सुरज हळणकर DYSP जावं तो गुप्ता SP जावं तांकां थंयच्यान इमिजिएटली काडची. इट शूड बी रिप्लेस विथ अ न्यू टीम. त्याच बरोबर जे रॅम्पंट आमी पळयला लॉ अँड ऑर्डराचे कंटिन्युअस फेलियर्स आनी फक्त लिप सिंपथी टायप सरकाराचे जे स्टेटमेंट येता ना जातलें भिवपाची गरज ना करतले. म्हाका दिसता आतां सद्या सरकार पुलिसूय भिवपाक लागल्या, लोकूय भिवपाक लागल्या, सरकारूय भिवपाची परिस्थिती आसा, कोण भिवपाचें ना म्हणपाची परिस्थिती ना. आनी हे सगळ्या प्रकरणाची लॉ अँड ऑर्डराच्या फेलियराची जबाबदारी घेवन मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली स्टेप डावन जावपाची गरज आसा. आमी मागणी करता की मुख्यमंत्री कित्याक हो होम मिनिस्टर हे बाबतीचो तो रिजायन जावपाची गरज आसा. आनी त्याच बरोबर वाल्मिकी बाबान म्हणलां तें सारकें, फाल्यां तो रिजायन जालो म्हणून दुसऱ्याचे भाशींक बांदून न्हवरे बसल्या ते म्हूण केपेबल आसा म्हणून समजूं नाका. ते खूब जाण दुसरे स्कॅमांनी इनवॉल्ड आसा.